पुढे व्हायचं
వస్తారు వస్తారు
घराकडे दिलं दाखवा जाय की हांव रास म्हणून येतलो दाखवा घराकडच्यान दिल्यार म्हणून आनी खंयच्या दिल्यार घेवपाची गरज ना 11 आली गो आनी खंयच्या दिल्यार आनी खंयच्या दिल्यार म्हणटा घेवपाक गरज ना बरें गेलो रे गेलो असा त्या तू बरें येता राकेश बीन भायर मातसो मातसो चल हात घेऊया बाईट किती करतो चल स्टुडंट बरे गोवा प्लस येता किती रेकॉर्ड करतो
समोर तुमचं दिसतं म्हणून म्हाकाय लोक सांगू काम करता हांव तुका सांगूंक शकता तुमचे कडेन वचून हांव उलयतां तुमी गजाल उलयता ती म्हाका परमिशन दिवपाक कितें उलयता कित्याक हांव तेच्या आर्टिकल 194 म्हाका रायट आसा प्रिविलेज आसा पावर आसा की बाबा खंयच्याय ऑफिसान खंयच्याय डिपार्टमेंटान आनी तेंचे डॉक्युमेंटेशन म्हाका डॉक्युमेंटेशन दिना हें करिना प्लस आमचे पंचायत प्रेजेंट करता त्या टायमार तेंच्यांनी म्हाका कॉपरेट करूंक जाय आनी कॉपरेट करिना खंयचे जायना फस्ट SCT जेन्ना आमी ऑफिसान सगळे अधिकारी हांव आमदार
शोधित ना मला कोण गेला हां ए मास्टर ते बंद कर पहिल्यांदा ना मास्टर बारीकचा हात घेता फक्त ब्रीफ करू नये किती बारीक ब्रीफ करू नये आता जर समजा तुम्ही जर डिस्कस केले बाबा आज आम्ही याच्या पैकी असा ऑर्डर तरी पेपर येणार तो जर समजलं ते तुम्ही एक्सेप्ट पोस्टांचे गावात करून आणि जर इथेच पॉईंटाचे उरलेले पॉईंटाचे समजलं जर सेटलमेंटाला माहिती जर उरलेली आहे भाऊ हय भाऊ तुम्ही आज विरेशाक मेळ्ळे सो कितें डिस्कशन जालें कितें उलयलें तुमी आतां इतलो डिस्कशन म्हणजे कशें आसा की हांव एक कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टाचेर आसा आनी कॉन्स्टिट्युशनाच्या पोस्टाचेर असल्या कारणान कशें जाता की सगळे जे मेंबर ऑफ द हावस आसा पयलीं ऑनरेबल मेंबर्स जे पळय आसा तेंची सगळ्यांची जबाबदारी ही म्हाजेर आसा आनी त्या खातीर कशें आसा की बरी दिसपाक एक मेंबर असल्या कारणान तेजे कडेन वचून उलोवप आनी म्हाजे कडेन जे बेस्ट कितें पळय आसा तें ताका हांव कन्वे करता तें आतां कन्वे केलां कळ्ळें न्ही तो मेंबर म्हणून कन्वे केला बाकीच्यो गजाली ज्यो पयलीं सरकार म्हणून ज्यो करपाक जाय त्यो ताका सांगलां तुका दिसता समज म्हाजें इंटरव्हेन्शन आनी हांवें सरकारा कडेन उलयलें काही गजाली जाल्यार तेवूय उलोवपाक तयार आसा सांग ताका one more thing is that, sir, because one more thing is that तुम्ही असेंब्ली सेशन आपयल्लें आनी जेन्ना विरेश PCP ऑफिसान गेलो he has been manhandled being an MLA when the assembly session has been called. Now it is speaker's decision. So would you interfere in this matter? व तुम्ही इंटरफियर जातले बाबा हें जालें कशें काय म्हणून ताका दोन गजाली आसा लक्षांत दवरा असेंब्ली प्रिन्सिप जो पळय आसा पळय न्ही थंय येवन तुजे कडेन कोणी कितें केलें जाल्यार ती म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसायड जे पळय आसा पळय न्ही ती कितें समज जर जालें जायते जाल्यार ताका वेगळे वेगळे जे पळय लॉज आसा त्या लॉजां प्रमाणे ते कायदे जे पळय आसा न्ही ते कायद्या प्रमाणे ते वयतले त्या खातीर कशें आसा बाकीच्यो गोश्टीचेर उलोवचे पेक्षा आमची पावरां कितें आसा तेजेरूच उलोवप आनी एक ताका म्हाजी जे पळय कितें पावरां आसा तें सोडून घालप एक मित्र म्हणून कलीग म्हणून ताका कितें जे पळय गजाल कितें उलोवं जाय ह्या विशयाचेर
ते उलयले ब्रिज तुमच्यानी हेजे रिपोर्ट देखून कॉल करूंक जाता न्हू बिकॉज यू आर अ स्पीकर आनी स्पिकराच्या बिलो MLAs आसता सर आनी यू हॅव अ रायट ब्रिज ऑफ प्रिविलेज सुद्दां घालपाक मेळटा ताका न्हू तुमच्यानी सुद्दां तुमकां सांगला ब्रिज ऑफ प्रिविलेज घालून काय करूया तेणें म्हाका एक लेटर दिला फाल्यां आमची कशें आसा फाल्यां आमची बिजनस एडवायजरी कमिटीची मिटींग आसा त्या मिटिंगेचो वन ऑफ द मेंबर जो प्रेसिडेंट तो विरेश गांव आसा तेवूय सांगलें का तूं फाल्यां ती मिटींग एटेंड कर त्या मिटिंगेक तुजे विशय कितें आसता तें मांड परत समज तूं तुवें धरण्या बसपाक जाय परत धरण्या बस त्या मिटिंगेकूच समज जर तूं येयलो ना तूं कांयच मांडलें ना न्ही जाल्यार थंय कांय रिपोर्ट जाल्लें आसचें आनी ताजे नंतर मागीर तेजे जो अधिकार आसा हावजां ते हांव तेच्या सगळ्या मेंबरांक इक्वल दितलो ऑपॉर्च्युनिटी त्या प्रमाणे तेकाय इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली असं काय समज तेणी हाफ एन अवर डिस्कशन मागलें हे सब्जेक्टाचेर उलोवपाक आतां अलाव करतलो बाबा ह्या पर्टिक्युलर दिसा तूं हाफ एन अवर डिस्कशन अलाव करता ना, मागीर तुम्ही MLA बी मॅन हँडल लायक दिस तूं ॲज स्पीकर एक MLA कसो करूंक जाता बिकॉज इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह कॉन्स्टिट्युएन्सी बिजनेस रुल्स जे पळय आसा पळय न्ही त्या बिजनेस रुला प्रमाणे हांव तूं कितें प्रश्न विचारता त्या प्रश्ना भितर हांव एनक्रोच करूंक शकना ते डिफरंट पावर आसा दुसऱ्याच्या पावराक करप ना एनक्रोच करप ना MLA कसो हँडल करप योग्य काय ना ते कित्याक तेका स्टेप्सा वयल्यान सुद्दां तुमकां पयलो आसतलो व्हिडिओ तो सारको तेका हे करून हाडला म्हाका व्हिडिओ कित्याक पळोवपाक जाय हय हांव प्रत्यक्ष उलयलो तुमकां कशें दिसता हें योग्य आसा जें जालां पळय तें हांव पळय एक सांग एज अ स्पीकर दोन गजाली आसा हांव हांगा जो पळय येयलो पळय न्ही विदेश बाबा कडेन जो पळय येयला तो एसेंब्लीचो स्पीकर आनी हांव त्या सगळ्या मेंबरांचो कस्टोडियन त्या दृश्टीकोनांतल्यान कस्टोडियनाचे त्या खातीर जनरल मनशाचे रूल आसा पळय न्हू ते तूं हांगा एप्लीकेबल तुम्ही कंडेम तरी करता तुम्ही कंडेम करता कस्टोडियन ऑफ दीस MLA तुम्ही कंडेम करता तो एक्ट जाला पळय तो तेजे शांत राव हें तुमकां कोता येता म्हाका कितें उलयता आसतना कशें आसा त्या कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टाक जें पळय लागू जाता आनी सोंपता तितल्याच उलोवपाक जाय तुमकां कशें आसा तुमकां ते शब्द हे कॉमन आसा तुमी म्हाका विचारतले तुमी विचारतले तेजे म्हजे कडल्यान तुमकां उत्तर मेळना तुमी आनी कितें विचारतले तशें करूं नाका ओके विरेश सिंपल एक पाय कसो पाय आपल्याच्या भुरग्याक मार पडटा जाल्यार उगे रावता पळय एक कस्टोडियन म्हणटा न्हू सर ताका लिमिट्स प्रत्येक गोष्टी कितें आसा एसेंब्ली भितर जे पळय कोण हें आसा पळय न्ही प्रिस्क्रिप्ट आसा पळय न्ही ते म्हणजे ते स्पीकर म्हणून पावर आसा ते कोणाक हांव एलाव कांय करता तेजे भायर सगळें जें पळय आसा पळय न्ही ते सरकार म्हणून ते डिपार्टमेंट पळय आसा न्ही तें पळयता ते त्या खातीर तुमी कितें करात तुमी म्हाका प्रश्न विचारता तुमी एनकरेज करतलो ना ओके विरेश फाल्यां तुका स्पिकरान आपयला BSc मिटिंगेक एटेंड करपाक फाल्यां तूं कशें कितें वयतलो काय हांगाच बसतलो तुमी पळय हांव सद्याक अजून कांय आमचें डिस्कशन जावना आमी हेजें डिस्कशन करतले कशें कितें आसा तें आनी त्या प्रमाणे तुमकां अपडेट दितले ओके स्पीकर तुम्ही एक आमदार पहिले स्पीकर जावचे पहिले जालें मरे उलोवप. एकच मिनिट आतां जालें. आमदार 39 सेक्शन रद्द जावचें काय ना ते